म्हादयचेर परतून एक फावट बोवाळ पडला। म्हादय लवादान दिल्लो निवाडो अधिसूचित करचो असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राक दिला। कर्नाटक म्हणटा हें तेंचेच जैत, पूण गोंय सरकार म्हणटा आतां तरी खरी सुनावणी सुरू जातली। दिल्लीच्यान येवपी रिपोर्ट सांगतात हो अंतरीम आदेश आनी कोर्टाचो निर्णय जायसर तेची अंमलबजावणी करूंक जायना। सर्वोच्च न्यायालयाचे वेबसायटीचेरूय निवाडो आजून घालो ना। खरें म्हटल्यार लवादाच्या आदेशाक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलां। तेचेर बिरेस्तारच्यान सुनावणी सुरू जातली। थिंगा सुप्रीम कोर्टान कितें अंतरीम आदेश दिला हें सारकें कळूंक ना। मात कर्नाटकांतल्यान येवपी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन ट्वीट केलां ह्या आदेशाक लागून कर्नाटकाचो कितलेशेच तेंपाचो प्रस्न सुटावो जातलो। दुसरे वटेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ट्वीट केला गोंय सरकाराची याचिका 15 जुलयच्यान सुनावणेक घेतले। गोंया वांगडाच महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारानूय म्हादय लवादाच्या निवाड्याक आव्हान दिल्लें। हे विशीं उदका स्त्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्साक विचारल्यार तो कितें म्हणटा पळयात। आज सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन घेतला म्हादयचेर एका दिला कर्नाटक एका त्यांचे फेवराक दिला कर्नाटकाच्या फेवराक त्यांचे ऑर्डर वाचला तुमचे रिएक्शन कितें आसा? तुवें ऑर्डर वाचल्या कितें डिसिजन म्हणटा तें रॉंग कित्याक म्हणून डिसिजन तुका रॉंग आन्सर जाय रॉंग आन्सर दिता हांव। सी कोर्ट हॅज टेकन अ डिसिजन टू हियर आवर पेटिशन विच इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन Madai Water Dispute Tribunal award. Court said it will be taken for hearing on 15 July, 16 July and 22nd July. It shows on priority. And all the issues which we have raised before the Supreme Court will be discussed, heard and decided. There's nothing worried to go. See, we are not worried unless and until our case is disposed, for which we are waited for a long 1 year. बिरेस्तार जाल्ले सुनावणे वेळार गोंय सरकारान बाजू मांडूंक नाशिल्ल्यानच हो निवाडो कर्नाटकाचे वटेन गेला अशें प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटा। कर्नाटकाक फावोर करप हें भाजपाचें अंतर्गत षडयंत्र असोय आरोप तेणी केला। की आज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान म्हादयच्या विशयांतले मॅटर चालू आशिल्ले आमच्या गव्हर्मेंटाक खबर आशिल्लें की हो विशय आज येतलो म्हणून त्या मॅटरान जे कर्नाटक गव्हर्मेंटान एप्लिकेशन घातलेले डायरेक्टिंग द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू नोटिफाय द ट्रिब्युनल्स अवॉर्ड द फायनल ट्रिब्युनल अवॉर्ड जो दिला तो अवॉर्ड नोटिफाय करपाचे डायरेक्शन गव्हर्मेंटाक दिवचे म्हणून जे एप्लिकेशन घातलेले त्या एप्लिकेशनाचेर आज खरें म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टान शिक्कामोर्तब केल्लो आसा। सुप्रीम कोर्टान आयज जो निर्णय दिला तो निर्णय गोंयच्या एकूण जो इशू आसा गोंयची जी मागणी आसा हे सगळें एकूण काबार करता। सुप्रीम कोर्टान तूं ओगी रावता कसो म्हणजे तूं वेहेमेंटली आर्ग्यू कित्याक करूना आमच्या एडवोकेटान। सो हो आमचो सरकाराक प्रश्न आसा काय सरकारान पयलींच ठरयलां की डायवर्ट करया आतां म्हणून। सरकारी गोपांतल्यान आमकां कळना ते प्रमाण बिरेस्तारा कर्नाटकाची सुनावणी आशिल्ली तेन्ना कर्नाटकान युक्तिवाद केलो लवादाचो आदेश अधिसूचित जाल्लो ना मागीर सुनावणी कशी जातली। देखून कोर्टान आदेश अधिसूचित करपाचो अंतरीम आदेश दिला मात कोर्टाचो निर्णय जायसर तेची अंमलबजावणी जावंक शकना। परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।